क्रिस्ताची शांती सोमेस्तां पोरन्या तेस्तामेंतांतल्या जुजेचे एक घडीत तुमच्या मुखार प्रस्ताव करून कशें विविध रितीची तेंतेसांवां ताच्या जिवितांत आयलीं, पूण ताणें ह्या सर्व तेंतेसांवांचेर जैत वेलें म्हणलें तुमच्या मुखार प्रस्तुत करूंक हांव खुशी व्हरतां. उत्पत्ती पुस्तकांतल्या 39व्या अवस्वरांत 39ने अवस्वरांत वळ 6-12 थंयसर आमी जुजे पोतिफराच्या त्या घरांत काम करचें, एकसाकोर जावन काम करचें आमी पळयता. आनी ह्या वळींनी विविध रितीची तेंतेसांवां ताका आयिल्लीं आनी ताजे वयर ताणें जैत वेल्लें आमकां दिसून येता. 6व्या वळींत जुजे घटमूट आसुल्लो आनी आकर्शीक आसुल्लो म्हणलें एक उल्लेख केला. आनी थंयसर सैमीक नैसर्गीक आकर्शणाची ती एक वडणी, एक तेंतेसांव ताच्या जिवितांत आयिल्लें आमकां दिसून येता. जुजेक पळोवन पोतिफराची बायल ताचेर आकर्शीत जाल्ली. असली एक वडणी, नैसर्गीक वडणी आमच्या जिवितांत जायते फावटी येवंक साध्य आसा. 7व्या वळींत प्रभावाची वा दबावाची एक तेंतेसांव जुजेचेर आयिल्लें. पोतिफराची बायल एक प्रभावी स्थानार आसली ती स्त्री. तिचे प्रभाव उपयोग करून जुजेक तिचे सांगाता वायट करणी करूंक ती दबाव घालता. आमी प्रभावी स्थानार आसचे मनीस जावन आसाव आनी असलें तेंतेसांवां आमचे थंय येवंक साध्य आसा. तिसऱ्यान अधिकाराचें तेंतेसांव. 8व्या वळींत जुजे एक उल्लेख करता की तो त्या घरांत पोतिफराच्या सर्व दैजाचो आनी सर्व वस्तूंचेर अधिकार आसलेलो मनीस. ह्या अधिकाराचो दुरुपयोग ताका करीत आसलो. तसलें एक तेंतेसांव ताका आयलां आसतलें, पूण तसल्या तेंतेसांवाचेर तो जैत व्हरता. ताच्या अधिकाराचो तो दुरुपयोग करिना. 4थें फुसलावणेचें तेंतेसांव. 10व्या वळींत पोतिफराची बायल परत आनी परत जुजेक नाडोवंक आनी ताका फुसलोवंक ती प्रयत्न करता, पूण जुजे तिच्या खंयच्याच बुलोवण्याक बली जायना. बगार ताजेरय तो जैतवंत जाता. 5वें एकसुरपणाचें तेंतेसांव. 11व्या वळींत आमी आयकता जुजे एक दीस एकलोच आसलो. तो एकसुरो आसलो, सांगातास हेरां साकरांतावन वेगळो आसलो. अशें आसता त्या एकसुरपणाचो फायदो काडूंक पोतिफराची बायल चिंता, पूण तसलो एक फायदो काडूंक जुजे तिका अवकाश दिना. 6वें तेंतेसांव. ऐन वेळाचें तेंतेसांव. जुजे एकसुरो आसलो. पोतिफराच्या बायलेक भोव बऱ्या रितीन कळीत आसलें आनी त्या ऐन वेळाचो फायदो उठोवंक ती प्रयत्न करता, पूण जुजे थंयचो फळाफळ घेता. थंयचो तो भायर धांवता. मोगाचेनो ही सर्व तेंतेसांवां जुजेक आयिल्लीं, पूण ताजेर जुजे जैतवंत जालो. कित्याक जशें दुखीच्या विधानांत आमी वाचताव, पातकांचे समये सुकयता म्हूण निचेव करता म्हणलें तें वाक्य आमी वाचताव. तशेंच जुजेन पातकांचे ती एक सन्निवेश सुकोवन घेता आनी अशें पातकांतावन तो पयस रावता. मोगाचेनो आज तुमकां एक होमवर्क. उत्पत्ती पुस्तकांतल्या 39व्या अवस्वराचें
6व्या वळींतावन 12व्या वळी मुसर आमी वाचया. आनी एक बरी अंतस्करणाची जडती करून ह्या विविध रितीच्या तेंत्या सवांक आमी बली जाल्यांगी वा ना वा ताचेर आमी जैत वेलेंगी म्हणलें एक बरी अंतस्करणाची जडती आज आमी करया. क्रिस्ताची शांती तुमकां समेस्तांक.